नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट असतात जांची भाशणां तुम्ही विधानसभेक आयकतात आणि ताणें खुबशा गोंयकारांक भरपूर इम्प्रेस केला. गोंयचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे. सुरवात मेन विशया वयल्यान करया. तो म्हळ्यार कला अकादमीचो, ताचेर फाटले म्हाका दिसता एक आठवडो बरेच रणकंदन जालां आनीक तुमी डावट पयस करपाचोय प्रयत्न केला. बट वॉट इज द रियलिटी? आनीक हांव आनी कोणी जर राजकारणी जर कला आनी संस्कृती मंत्री आशिल्लो ताका इतले खोलायेन विचारनाशिल्लो. तुमचो सारको कलाकार जेन्ना मंत्री आसा तेन्ना म्हाका जनतेच्यो अपेक्षा तितल्यो चड आहात की तुमची सेन्सिटिव्हिटी ह्या विशयाचे कडेन चड दिसची. तुम्ही कशे पळयतात? नक्की कला अकादमीची परिस्थिती कितें आसा आनी वॉट आर द ऑप्शन्स बिफोर यू? एक गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय की कला अकादमी ही गोंयचीच न्ही तर ह्या भारताचे एक प्रतिश्ठेचे एक इन्स्टिट्यूशन जावन आसा. ज्या कला अकादमींतल्यान कित्येकशे कलाकार घडले आणि तांणी फक्त भारतानूच न्ही तर जगाच्या पलीकडेन वचून त्यांनी आपले नावलौकिक केल्लें आसा. पूण आज ज्या वेळाचेर हांव चेअरमॅन म्हणून आयलो किंवा कला आणि सांस्कृतिक मंत्री म्हणून ताजो ताबो घेतलो त्या वेळाचेर कार्यक्रम घडत आशिल्ले आणि प्रत्येक पावस जो आसा त्या पावसान इतले तरेची त्रास जातालो की खंय तरी पंप लावन उदक काडचें पडटा, अजुनूय काडचें पडटा. आणि त्याच बरोबर बाकीचे आमचो मेन म्हणल्यार ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा. तो ओपन ऑडिटोरियमाक जवळ जवळ आमी फाटले 1 वर्स 3 म्हयने ऑलमोस्ट 15 म्हयने जाले आमी बुकींग बंद केल्लें आसा कारण ताजे लिकेजीस खूब आसात. आणि दुसरी गोष्ट आमकां प्रायमरी स्टेजीचेर अशें दिसून आयलें की हो ओपन एअर ऑडिटोरियम जो आसा तो वापरपाक खुबशें डिफिकल्ट आसा. म्हणजे ताजी स्टॅबिलिटी जी आसा ती मातशी विकन जाल्ली आसा. आणि ह्या संदर्भात गेली 8-9 म्हयने जाले आमी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज त्या एक प्रतिश्ठेचे इन्स्टिट्यूशन जाणीन सबंद गोंयानूच न्ही भारता भितर इंजिनियर्स तयार केल्ले आसात आणि ताणें नावलौकिकूय मेळिल्लें आसा. आणि अशा इन्स्टिट्यूशना कडेन आमी एक जबाबदारी दिली की खंय तरी ताजी स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी कितली वीक आसा किंवा आमी तो जो त्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो वापर करपाक शकतात का कितें असो तरेचो आमी एक सल्लो घेवपाचो प्रयत्न केलो. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान गोवा इंजिनियरिंगाचो सध्या 8 म्हयने नंतर एक रिपोर्ट आयिल्लो आसा की आमचो ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा किंवा जे एडमिन ऑफिस आसा ज्यो आमी क्लासीस घेता आज भुरग्यां खातीर म्युझिक क्लासीस, इंडियन क्लासिकल म्युझिक किंवा बाकीचे आमचे थिएटर कॉलेज आज आमी परमिशन केलें आसा. सेकंड इयराक आमी परमिशन मागिल्लें आसा. ते थोडोसो स्ट्रेंथनींग करप हो खूब महत्वाचो विशय आसा अशें तांणी आमच्या प्रायमरी ऑब्जर्वेशना भितर म्हणिल्लें आसा. आता स्ट्रेंथनींग करप म्हणल्यारूच नेमकेंच कितें करप ह्या संदर्भात ज्या वेळाचेर गोवा इंजिनियरिंगाचे ज्यांनी हो रिपोर्ट तयार केल्लो आसा ताजी आमची ओपन 1-to-1 आमची भासाभास जातली आणि तांचे सजेशन्स येतले त्या वेळाचेरूच आमी सगळ्यो काही गोष्टी ह्यो लोकां मुखार जनते मुखार मांडपाक शकता. परंतु बीइंग एज एन इंजिनियर आणि एक त्या संस्थेंतल्यान हांवूय घडिल्लो आसा हेजें म्हाका भान आसा. आणि जेन्ना खंय तरी एक कला अकादमी मोडटा हो एक संभ्रम कोणी तरी निर्माण केल्लो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर द एअर ऑन डेमोलिशन. आणि डेमोलिशन म्हळ्यार की कच्चो जाता. खरं म्हणल्यार हो खंयच्यान तरी शब्द आयिल्लो आसा हें कोणाक खबर ना. थंय आमकां म्हणिल्लें आसा की स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी. ताणें प्रत्येक कॉलम्स जे आसात स्ट्रक्चर जे आसात ताजे कितले पर्सेंटेज ते वीक जाल्ले आसात. वेगवेगळे टेस्ट त्यांनी कंडक्ट केल्ले आसात. इट इज नॉट मीन दॅट दे हॅव कम ओवर देर. तांच्यांनी विज्युअली ते पळयलें आणि नंतर तांच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिलो आसा अशातले कांय गोश्टी जे इंजिनियरींग सेक्टरा भितर ज्यो ज्यो टेस्ट ते कंडक्ट करपाक जाय त्यो त्यांच्या अखेरेत्या भितर ज्यो आसात त्यो तांच्यांनी टेस्ट कंडक्ट केल्ल्यो आसात आणि नंतरच तांच्यांनी आमकां सजेशन दिल्लें आसात. बट एट द सेम टायम तांच्यान अशेंय म्हणिल्लें आसा की कितलो वेळ थंय रावप किंवा येदा कदाचित आनी कितें जर अपरीत कितें जर घडलें जाल्यार कोण जबाबदार असो तरेचो मॅनेजमेंट ह्या लेवल आणि हेजो आमदार त्याच बरोबर अध्यक्ष नात्यान म्हजी काही गोष्टी जबाबदारी आहा नॉट टू टेक एनी रिस्क. आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचो मार्गक्रमण चालू आसा.
वी आर आता कशें आसा न्ही, आता खुबशे जाणांचे जेन्ना सोशल मिडिया म्हणू नाका किंवा पत्रकार माध्यमांतल्यान काही प्रश्न उपस्थित जाले त्या वेळाचेर आमी ऑलरेडी ठरयलेलें आशिल्लें की आमी सेकंड ओपिनियना खातीर वचपाक जाय आनी त्या संदर्भात JSIDC हॅज ऑलरेडी फ्लोटेड अ टेंडर फॉर स्ट्रक्चरल ऑडिटा खातीर आणि आय थिंक इट इज ओपनिंग ऑन 31st टुडे और दे हॅव एक्सटेंडेड फॉर 2 to 3 days मोर आय थिंक. आतांच म्हाका रिपोर्ट गजाल जी आसा की कांय कॉन्ट्रोवर्सीज ह्यो वायट असतात. हय म्हाका दिसता ही एक कॉन्ट्रोवर्सी अशी जांकां आमी वायट म्हणपाक जायना, कारण कॉन्ट्रोवर्सी जाली आनी कितलेशेच लोक फुडें आयले हेल्प करपाक, बरोबर, इन्क्लुडींग चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन. बरोबर. सो एक गजाल अशी कोणेच कोणाक दोश दिलो ना, पण खूब जाण मुखार सरले की बाबा ह्या वास्तू कडेन गोंयची नाती आसा, गोंयच्या कलाकाराची नाती आहा, गोंयच्या समाजाची नाती आहा आनी आमी येतात मुखार म्हणून. आज चार्ल्स कुरिया फाउंडेशना सारकी संस्था मुखार सरल्या. ह्या संस्थे कडेन उलोवणी करून तांचें मत घेवपाचेर कितें. ह्या संस्थे कडेन आय हॅव अटेम्प्टेड 3 attempts. ह्या संस्थे कडेन म्हजी पर्सनली तांचे कडेन मिटींग जाल्ली आसात. हांवें तांकां म्हजे प्रॉब्लेम्स ताजे मुखार मांडिल्ले आसा, बट दे हॅव नॉट कम आउट विथ द सोल्युशन. लेट मी टॉक व्हेरी क्लियरली ऑन दीस. कळ्ळें न्ही कशें आसा, प्रॉब्लेम सगळेच सांगता, ज्या त्या वेळाचेर सोल्युशन कितें. हय बरोबर. हो जेन्ना सोल्युशन जेन्ना उत्तर येना, अल्टिमेटली देन वी हॅव टू थिंक ऑन दॅट. स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी आसा जाल्यार ती पयस करपाक जाय, हाजेर सोल्युशन्स जावपाक जाय न्ही. कोण तरी आसा, कोण एक्सपर्ट आमी हाडुया तें नाका. तुमी हांगा करपाचें ही वस्तू आणि ह्या संदर्भात आमकां ह्यो ज्यो काही लिकेजीस आसात किंवा जे आज पर्यंत त्याची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दिसान दीस विकन जायत आसा, ताची जबाबदारी कोणी तरी घेवपाक जाय न्ही. कोण तरी आमकां सांगतलो ते आभाळांतल्यान पडपाना. आमची जबाबदारी ती, वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू टेक केअर ऑफ दॅट इन्स्टिट्यूशन किंवा वास्तू. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचें मार्गक्रमण चालू आसा आणि पावलां मारिल्लें आसा. आणि यदा कदाचित अशें धरुया की कांयच ऑप्शन ना. आणि दुसरी आनी एक गोष्ट आसा, आमी म्हणटात स्ट्रेंथनिंग ऑफ दॅट वास्तू. स्ट्रेंथनिंग करप म्हळ्यारूच कितें करप, म्हळ्यार रिनोवेशन करप किंवा ताचें अपग्रेडेशन करप. ताचो बजेट कितलो. जर आमी अदमास करूया की ह्या इफ्फी वेळाचेर जेन्ना आमी हो रिनोवेशन केल्लें तेन्ना crores of rupees ताचेर खर्च केल्लो आशिल्लो. परत आमी ताचेर crores of rupees खर्च करून फाल्यां सकाळी 2 वर्सांनी येरे म्हाज्या जर मागले जर जाले जाल्यार मागीर कोणाचो अल्टिमेटली कोणाचो पयसो तो. मागीर कोण तरी माथ्यार हात धरून व्हरतलो काय कितें. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आहा आनी ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार करूनच निर्णय घेतलो. हे हांव परत एकदा सगळ्या जनतेक एक गजाल तुमकां दिसता, बिकॉज तुमी रिपोर्ट पळयला JECचो, सगळे चर्चाय केल्या तज्ञां कडेन. लोकेशन ऑफ कला अकॅडमी इज समथिंग दॅट इदर यू हॅव टू लिव्ह विथ ऑर डाय विथ एज फार एज दॅट बिल्डिंग इज कन्सर्न. येस, दॅट इज द प्रॉब्लेम. दॅट इज अ प्रॉब्लेम. हे तुमकां क्लियर कळटा आता. इट इज अ प्रॉब्लेम. इट इज अ क्लियर इश्यू जाला. स्ट्रक्चरा परस ज्या जाग्यार कला अकादमी आसा ताजो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम जाला. आणि एक गोष्ट म्हज्या माहिती प्रमाणे जो उदक येता पळय भितरल्यान फ्लो जावन जेन्ना हाय टायड येता आणि पावसान तर ताचो टोटली मेन 4 लायनी बुडटात. 4 लायनी बुडटात. दॅट मिन्स द फाउंडेशन इटसेल्फ इज बिलो द सी लेवल. बरोबर. ताका खंय तरी उभारी दिवपाक जाय आशिल्ली. आतां आय एम नॉट अ आर्किटेक्ट, आय एम अ इंजिनियर आणि हांवें हेजे संदर्भात कामूय केल्लें आसा, बिल्डिंग म्हणून कामूय केल्लें आसा. म्हाकाय थोड्यो काही गोष्टी खबर आसा, कळ्ळें न्ही. आणि त्या संदर्भात आमी तो पयस करपाचो प्रयत्न आमचो आसा. आणि हेजो अर्थ अशें न्ही की बाबा कला अकादमी मोडली, त्या खातीर बरी जावपाक शकता, त्याचे पेक्षा बरी जावपाक शकता. हो विचार कोण कित्याक हाडिना काय म्हणटा हांव. हो विचार आसा न्ही. तुम्ही म्हणटात की मोडपाचो विचार ना जो मेरेन सेकंड ओपिनियन येना. बरोबर. आणि सेकंड ओपिनियन येतगीर जर मोडपाची परिस्थिती जर आयली जाल्यार ताज्या की बरें कितें निर्माण करपाचे विचार करया. कारण जर 2 ओपिनियन सांगतात की वास्तू अनस्टेबल असं म्हणून, जाल्यार फक्त भावनीक जावन चलची ना. दॅट इज वॉट यू आर क्लियरली टेलिंग. भावना आमी कोणाकडेन व्यक्त करतले. फाल्यां सकाळी तर आपत्ती घडली त्याचे पेक्षा आमी ते प्रिकॉशन्स पयलूच घेवप न्ही. मागीर आमी रडले म्हणून जातलें. जेन्ना तुमकां खबर आसतना ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तुमी मुखार गेले, फाल्यां सकाळी हेच लोक आमचेर परत बोटां दाखयतले. गाळपण केली म्हणटरे. आमी रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा म्हणूनच हो आमी निर्णय घेता न्ही. आणि निर्णय कसलो, अजून सगळ्या स्टेक होल्डर्स जे आसात, जे आर्किटेक्ट आसूं येत किंवा एनवायरमेंटलिस्ट आसूं येत किंवा आमचे पत्रकार भाव आसूं, आणि पत्रकार भावांक तरी हे सगळें चड माहिती आसा कारण ते प्रत्येक कार्यक्रम अटेंड करता.
त्यांचे सारकेला आम्ही सुद्धा कमी अटेंड करता पूण ते प्रत्येक कार्यक्रम ते कला अकादमी वता आणि तांकां खबर आहा वस्तुस्थिती कितें आसा ती. तर तुम्ही म्हणतात की लेट अस कीप एन ओपन माइंड, एक्सपर्ट सगळ्या कडेन चर्चा करया आणि ताजे उपरांत जे करपाक जाय तेच करया आणि ते जातलें बी. हय हांव कोणाचो तसो तें आयकोपाची म्हजी मनस्थिती ना. फाल्यां सकाळी जे टेक्निकल ओपिनियन जर कितें जर आयलो जाल्यार आफ्टर ऑल गव्हर्नमेंट इज स्टेबिलिटी ऑफ अ बिल्डिंग हो भावनीक विषय जावपाक शकना. त्याच बरोबर गरज नसतना काय करपाची गरज. दुसरी गजाल जी आसा इंटरेस्टिंग जो पयरचो विधानसभेतलो सुदीन बाबाचो अनुभव की तांणी अकस्मात 5-6 म्हयन्या पयलींची गजाल वयर काडली आनी सभात्याग बी केलो. कशें दिसलें पळोवन? कशें आसा ह्या मनशाक गोविंद गावडेक पळयलें म्हणटरीत ताच्या ती मस्तकांतली तिळक जी आहा पळय न्ही सामकी उफाळून येता. कित्याक लागून ती? कारण तेका आज पर्यंत ताचे पॉलिटिकल राजकीय कारकिर्दीन विरोधक म्हणतो तेका कोण नाशिल्लो. तो विरोध तेका आज गोविंद गावडे करता आनी खरें म्हणल्यार ही म्हजीच चूक आसा पयलू. कारण हो गोविंद गावडे आशिल्लो म्हणून तो राजकारणांत येवपाक पावलो नाल्यार तें शक्य जायनाशिल्लें. पण कशें आसा न्ही खाल्ले पानार हळशीक करप म्हणटा पळय न्ही ती परिस्थिती ह्या लोकांची जाल्ली आहा. आज म्हजे परफॉर्मन्सू आसा आनी तुवेंनूय आतांच म्हणलें की सबंद गोंयच्या लोकांचे आज काळी जिकिल्लो मनीस आज आमच्या मुखार आसा. आज गोंयचे लोक म्हजे बरोबर आसात. हांवें हें पिरोळाच्यानूच सिद्ध केलें ना. घडये पत्रकार माध्यमांतली चर्चा जाल्यार शिरोड्यानूच तेंच जाल्लें आहा. बरोबर न्ही? आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी राजकारणाक आयल्या पळय न्ही ते पयशांची बंडलां वांटून आमी राजकारणांत येवना तर निव्वळ सामाजीक कार्य करून आमी राजकारणांत आयिल्ले आसात आनी त्या समाजाची सुखदुख्ख कितें आहा ती ह्या हृदयान भिनलेली आसात. आनी म्हणूनच जो मनीस लोकां खातीर जो काम करता आनी जाणीन फक्त लोकांचो वापरूच केलो आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर किंवा आपल्या राजकारणा फायद्या खातीर तो मनीस अशें उलयतलोच न्ही. खंयचो मनीस जेन्ना आपले वयर मुखार सरता इतले म्हयन्यांनी वयर सरपाची गजाल कितें? कशें आहा न्ही तेका स्वप्नान सुद्दां गोविंद गावडेच दिसता. म्हणून हो ही परिस्थिती आयज जाल्ली आसा. तेका न्हिदूच पडना. गोविंदा शिवाय तेका न्हिदूच पडपाक शकना. अशें आहा नांव घेतले बगर तेजी मुर्ती तेजे दोळे मुखार ती येता आनी म्हणूनच त्या फ्रस्ट्रेशनान हे सगळे काही गोष्टी ते करता. पूण कितें आहा लोकांक एक गजाल सांगा लोकांक कळपा खातीर की त्या कॅबिनेट बसके भितर जे कितें घडलें ताजो खेदबीद आसा ऑर यू आर सेइंग की खेदबीद करपाची कांय गरज ना घडलें तें घडलें तुमकां हांवें हेजे पयलू तुका इंटरव्यू दिल्ली आशिल्ली आय एम जस्ट आस्किंग दिस अगेन कारण सभात्याग बी जाल्ली ताचेर खेदबीद करपाची कांयच येना कांयच गरज ना खंतूय ना म्हाका कळ्ळें न्ही. कारण हो मनीस जो आहा पळय न्ही तो त्याच लायकीचो मनीस. हांव सरळ सांगता मागीर ओपन कशें आहा आज ताजें कितें जाल्लें आसा आज ताजें पर्संटेज बंद जाल्ली आहा. आज ताजें कमिशन बंद जाल्लें आसा आनी लोक जे येवपा दारान येवपाचे पळय न्ही ते बंद जाल्ले आहा. म्हणून हे सगळे फ्रस्ट्रेशनाच्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उघड जातात. आज सुद्दां ताणें दुसरो एक म्हाका 3B क्वेश्चन आशिल्लो. हांव आर्ग्युमेंट करपाक शकतालो थंय पूण ताका म्हाका प्रश्न विचारपाची कापस्ताद ना जाली. ताणें म्हणलें 3B आपल्याक विचारपाचो ना. अरे विचारपाचो कित्याक ना? विचारपाचो कित्याक ना? तुका कापस्ताद ना म्हाका प्रश्न विचारपाची. कारण आज जे गोविंद गावडेन केलं ते लोकां खातीर केलें आसा. ट्रायबलाचेर विशय आशिल्लो पूण हांवें आर्ग्युमेंटूय केलें ना. म्हणजे लोकांकूय कळपाक जाय हे लोक आमकां कशे तरेचे पळयतात ताचो दृश्टिकोन पळोवपाचो कितें आहा पयलें. म्हणजे खंयच एक बारीक समाजांतलो मनीस ज्या मनशान हेकाच वयर काडलो तो मनीस जर आज वयर सरता राजकीय हितून भितर आनी संघर्ष करून आयिल्लो आसा हांव हांगसर कोणाचे चाटून किंवा कोणाचे सकयल मान बाळगून खातीर हांव एक जण शिरोडेचो प्रश्न आयलो लास्ट वीक ते आयिल्ले स्टुडियो भितर शिरोडेचेर विचारलें तांचो फटकन आशिल्लो तें आनी कोणा लागून न्ही गोविंद गावडे लागून बी न्ही ते गव्हर्नमेंट सर्वंटाच्या मतांक लागून दिपक पडलो म्हणून. पळय हो विशय हांव ताजेर उत्तर दिवपाक शकना. कारण शिरोडेकारांनी आनी सबंद गोंयच्या लोकांनी कोणाक श्रेय दिवपा तें दिल्लें आसा आनी खास करून भारतीय जनता पक्षानूय कोणाक श्रेय दिवपा तें दिल्लें आसा आनी ओपनली जाहीर सांगिल्लें आसा. तो प्रश्नूच येना न्ही कोणा लागून येयलो. कशें आहा विरोधक जेन्ना विरोधकाचे केन्ना तोखणाय करतले केन्ना ना पूण तांकां काळजान कितलें दुखिल्लें आहा तें म्हाका एकट्याकूच खबर आहा. म्हाका एक गजाल सांगात हांवें तुमकां प्रचार करतना पळयला त्या निवडणुकेक आनी म्हाका दिसता आमी कला अकादमीकच मेळिल्ले तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें की म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक शिरोडेच्या तुमी स्वताची इलेक्शनां परस चड झटल्यात अशें दिसता म्हणून म्हाका. डेफिनेटली. कित्याक लागून इतली तिडक? वेल पॉलिटिकली यू शूड बी हॅपी न्ही.
जर प्रियोळचो जर तुजो कॉम्पिटिटर जर शिरोड्या वता यू शुड बी हॅपी. बरोबर. बट तू थंय वचून तांकां उडयता कित्याक इतली पोटतिडक. तुजो प्रश्न जो आसा पळय न्ही तुवें उत्तरूच तुवेंनूच दिल्लें आसा. म्हजे खातीर तो खूब फायदेशीर आशिल्लो हांव थंय वचना जाल्यार, कारण म्हाका प्रियोळान हें ओपन ग्रावंड आशिल्लो, विरोधूच नाशिल्लो. पण कशें आहा हांव म्हजो विचार केन्नाच केले ना आनी हांव राजकारणान हांवें केन्ना स्वप्नाय चिंतूं नाशिल्लें की हांव राजकारणान बीन प्रवेश करतलो म्हणून. लोकांनी म्हाका राजकारणाक हाडिल्लो आसा, पूण ज्या तरेन ह्या लोकांनी गोंयच्या बहुजन समाजाक काबार करपाचो प्रयत्न जो चालू आसा पळय न्ही तो दोळ्या मुखार आमकां केदनाच नाका. आनी हेंकां एक्चुली हेंकां हें लोकप्रतिनिधी जावपाची लायकीच ना. प्रियोळान 2 फावटी ताका चुकलो, पयलोच फावटी एकदां चुकलो तो मातसो 954 वोट्सांनी युती जाली म्हणून चुकलो ना, तेन्नाच पाडाव करता आसलो ताका लागून. कळ्ळें न्ही. पूण कशें आहा ह्या लोकांक फक्त पयशे दिसता, पयशे शिवाय तांकां राजकारण यो म्हणून सांग. हांव ओपन चॅलेंज करता तेंचे कडेन, ओपन चॅलेंज. पयशे शिवाय राजकारण. अरे पयशे कोणाच्या शिरोड्या वचून इतलो एग्रेसिव्ह प्रचार करप हो गोविंद गावडेचो तात्वीक स्टँड आशिल्लो, पर्सनल न्ही. पर्सनल स्टँड आशिल्लो जाल्यार आय वूड हॅव नॉट इंटरफियर एट ऑल. म्हजो कितें जर इंट्रस्ट जर आशिल्लो जाल्यार हांव इंटरफियरूच जावंक नाशिल्लो. पूण ह्या लोकांनी सबंद गोंयच्या लोकांक जे आज त्रास केल्लो आहा आनी खंय तरी 2 जोकर घेवन ते प्रत्येक सरकारान ते ट्रम्प कार्ड खेळटात पळय न्ही ते खंय तरी बंद जावपाक जाशिल्लें. आनी दॅट इज द गोल आय हॅव अचिव्ड वॉट आय वॉन्ट टू से. पीडब्ल्यूडीचे जेन्ना आतां चवकशेचे हे येतात सो सुदीन बाबान त्या दीस उतर दिल्यार जाय ती चवकशी करात, आपल्याक काय पडून गेल ना म्हणून. हो कॉन्फिडन्स खंयच्यान. आतां पळय कशें आसा, आतां पीडब्ल्यूडी तें म्हजे कडेन जर खातें जर आशिल्लें न्ही हांव येन्ना म्हळ्यार ताचो सोक्षमोक्ष लायता आशिल्लो. तिवूय कापस्ताद इतली कॉन्फिडन्स आहा सामको. कापस्ताद म्हाका खबर आहा इतलोय कॉन्फिडन्स इतली धरपा जाता म्हणून कॉन्फिडन्स आहा. हांव तुका प्रूव करता. हांव खूब प्रूफ करपाचो कॉन्फिडन्स आय हॅव दॅट प्रूव करपाचें म्हाका कापस्ताद आहा आनी हांव तें करून दाखोवपाक शकता. म्हाका 6 म्हयने जर मेळिल्ले न्ही हांवें सगळे बानगडी काडटा भायर, सगळे बानगडी काडटा. म्हाकाय खबर आहा कारण हांव एक कॉन्ट्रॅक्टर, हांव स्वता एक इंजिनियर, पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टर बीन आहा. हेजेर कितें केलां पळय न्ही हें सगळें आमकां खबर आहा. तुमकां भितरल्यान गजाली कशी चलता हाजे सगळे पायपलायनी सगळे पायपलायनी तुमकां खबर आहा. सगळें खबर आहा. एक गजाल तुमी भारतीय जनता पक्षाने आपली योगदान मान्य केला म्हळ्यार एक प्रश्न जो विचारतात सगळे जाण की विजय गेलो, रोहन गेलो, गोविंद उरलो, कित्याक. ह्या प्रश्नाचें उत्तर गोंयचे मुख्यमंत्री ते विचारतलोच हांव, बट तुमचो स्वताचो एक असेसमेंट आसता. एक गोष्ट आसा की म्हजें भारतीय जनता पक्षा कडेन नातें जें आशिल्लें तें आफ्टर इलेक्शन नाशिल्लें, आमचें प्रिपोल अलायन्स आशिल्लो आनी म्हजी जबाबदारी. आनी म्हाका दिसता हांव एकमेव मनीस आसतलो ज्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकाराच्यो सुद्दां काही गोश्टी जाल्यो. हांवें सदांच सांगितलें आशिल्लें की भारतीय जनता पक्षाचोच कोण तरी मुख्यमंत्री जावचो तेजे बरोबर हांव म्हजो पाठिंबो ताका आसतलो. हांव एकटोच उलयतालो आनी बाकी सगळ्यांनी मागीर उलयलेलें आसा. म्हणजे म्हगेलो एटॅचमेंट हो भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा, आशिल्लो आनी मुखारू आसतलो. स्वताक भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार बी म्हणून पळयतात काय सद्याक ऑप्शन्स ओपन दवरतात. सद्या ऑप्शन्स आर ओपन. कशें न्ही हांव व्हेरी सिन्सियर मनीस. हांवें एकदां सांगलें तें सांगलें, ना तें ना. 2 गोश्टीन हांव काबार करणारो मनीस आनी होच स्वभाव म्हगेलो मनोहरभाई पर्रीकाराक आवडलेलो आनी म्हणूनच तेणी म्हाका डायरेक्ट सपोर्ट केल्लो आशिल्लो. हांव स्वता म्हाका भाग्यवानूच समजता की एक देशाचो संरक्षण मंत्री म्हजे सारकेर एका गरीब आनी शेतकऱ्याच्या भुरग्याच्या एका प्रचाराक येता. तें म्हजे प्रियोळचें हांव खरें भाग्य समजता. आनी तें ताका दिल्लो शब्द हो म्हजे खातीर खूब म्हत्वाचो आसा, खूब म्हत्वाचो आसा. कशें आसा आमी एकदां उतर दिलें तें आबेरतूर, उतर दिवन फाटल्यान तें मारपाचें आमचें ना. कारण हांव इंटेन्शनली पॉलिटिकली हॅव नॉट कम इन टू एंटर इन टू द पॉलिटिक्स. सोशली आय हॅव एंटर्ड इन टू द पॉलिटिक्स. तुम्ही सोशल हातूंतल्यानच आयल्यात. देन वॉट डू यू थिंक, एक फ्रँक असेसमेंट म्हणून विचारता की विजय आनी रोहनाचे कितें चुकलें अशें दिसता. म्हाका तें कितें चुकलें तें म्हाका कांय खबर ना न्ही. आतां कितें चुकलें तें हांव सांगपाक शकना कारण म्हजे कडेन ती 4 खातीं आसा, हांव त्या 4 खात्यां पुरतो आसा. आनी एकदां हांवें तें मनान घेतलें म्हणून हांव अभ्यास करीत हांव मुखार वता आनी ताका न्याय दिवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. कितलो न्याय दिला तें जनतेन थारोवपाचें आसा. कळ्ळें न्ही. पूण रोहनाच्या बाबतीन कितें जालें आनी विजय सरदेसायाच्या बाबतीन कितें जालें ताजेर त्या प्रश्नाची जाप तुका आत्तां ह्या घडी दिवपाक शकना आनी मुखारू हांव दिवपाक शकना कारण इट इज अ
पॉलिटिक्स एक गजाल आहा की G6 म्हणून तुम्ही तयार केल्लो आणि यू आर टुगेदर. व्हॉट हॅपन टू दॅट G6 आणि वाय इट फेल्ड? एक दोन गजाली. एक तो G6 तयार कसो जालो आणि तो G6 फुटलो कसो? ना G6 तयार खंयच्या दृष्टिकोनांतल्यान जाल्लो की कोण तरी म्हणटालो आपूण मुख्यमंत्री, आपूण सिनियर असलो म्हणून मुख्यमंत्री पद दिवपाकूच जाय अशातले कांय गोश्ट ना. G6 ह्या हेतूंतल्यान हें जाल्लो आसा आनी आमी सांगचेलें की मिनिमम कॉमन जो प्रोग्राम जो आसा तो आमकां मुखार व्हरपाक जाय आनी आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर सदांच आसात. G6 ग्रुप हेजो अर्थ केलो की वी हॅव नॉट प्रेशरायज टू समबडी एल्स. G6 एकठांय आयिल्ले आशिल्लेत की फक्त मनोहरभाई पर्रीकराचे जेदे वेळाचेर थोडेशे आरोग्याचो प्रश्न जेन्ना उपस्थित जालो त्या वेळाचेरूच आमी एकठांय आयिल्ले आसा. ताचे पयलीं एकठांय येवूच नाशिल्ले न्ही. एक वर्स वी आर टोटली ऑल टुगेदर. बरोबर न्ही. कोणाच्या हातान जर ज्या मनशाक आख्खे डिपार्टमेंट सांबाळपाक शकले ना त्या मनशाच्या हातान जर CMशीप जर दिले जाल्यार ते आमी पळोवन वगीर रावप ना न्ही. म्हणून तो G6 त्या वेळाचेर फॉर्म जाल्लो आशिल्लो. तो तुम्ही म्हणटात बेसिकली G6चे कारण एकच आशिल्लें की सुदीन ढवळीकाराक ब्लॉक करप. हांव तें म्हणना पूण हांवें म्हजो स्टँड आशिल्लो की तो जर मुख्यमंत्री जर जाता न्ही हांव अजिबात ना. यू आर व्हेरी क्लियर. या हांवें कितलेच स्टेटमेंट दिल्ले आहा. कॅबिनेट मंत्रीपद बी काय पडून ना. काय पळय जो मनीस ग्रासरूट लेवलाच्यान आयला पळय न्ही ताका कॅबिनेटाची बीन व्हडली गरज नासना. लोक आसता. हो म्हजो अनुभव. एक जो प्रश्न येता आनी वाय एम आस्किंग दीस क्वेश्चन परत कारण तुम्ही एक वॉट एव्हर सेड एंड प्रिन्सिपल्ड राजकारण केलां आणि जेन्ना 10 जाण फुटून एक वटेच्यान दुसरे कडेन वतात तेन्ना गोंयभरच्यान ताजेर भरपूर टिकाय जाली. तुमचें मत कितें? हें जे 2/3 जाली पयलीं मोगोची जाले मागीर काँग्रेसीचे जाले. वॉट आर युअर थॉट्स ऑन दीस कायंड ऑफ पॉलिटिक्स? एक्चुअली हें जें राजकारण जें आसात घडये खास करून काँग्रेसचे आमदार जे आशिल्ले कितल्या वर्सां पासून सत्ते पासून एकाचे ते पयस आशिल्ले तांचो एखादो मतदारसंघ विकसीत ना जाल्लो आसतलो म्हणून तांणी हें डिसिजन घेतलें आसतलें लोकांच्या हिता खातीर. पण तांच्यांनी कित्या तरेन डिसिजन घेतलें तें म्हाका कांय खबर ना. कारण हांव बेसिकली उलयता फुडाफुडीचे राजकारणाचेर. भारतीय जनता पक्षा कडेन म्हगेलें एक नातें आहा आनी आज आमचें सरकार एक घट जाल्लें आसा. कारण आज दोगतीग लोक ह्या सरकाराक फक्त धमक्यो दितालो. आयज वडयता फाल्यां वडयता नाल्यार हें करून दी म्हणजे धमकी आशिल्ली पळय न्ही हें खंय तरी आज एका स्टेबिलिटी आयिल्ली आसा अशें हांव म्हणत. त्या दृश्टिकोनांतल्यान थोडो गोंयचो जर आमी विचार जर केलो न्ही जाल्यार ह्यो काही गोश्टी मुखार वचपाक शकता. नाल्यार कशें दीस रात खंय तरी मुख्यमंत्री ताका पळय कशें न्ही जेन्ना एक थॉट्स जेन्ना विचार येता पळय न्ही ते थॉट ब्लॉक जावपाक जायना. आनी एक खुर्ची सांबाळपाची ज्या वेळाचेर आसता आनी सगळ्यांक घेवन वचपाचें आसता तेन्ना काठेची जेन्ना हें जेन्ना आसता पळय न्ही मॅन्डेट जेन्ना आसता तेन्ना अशे तरेचे ब्लॅकमेलिंगाचें राजकारण खूब आसता. आनी म्हणून ह्यो सगळ्यो एकाच्यो काही गोश्टी आनी म्हणून भारतीय जनता पक्षान ह्या सगळ्यांक ग्रीन सिग्नल दिलें आसतलें. आनी घडये आमचो पक्ष किंवा आतां आमचोच पक्ष म्हणटा कारण कित्याक सांग ज्या वेळाचेर जेन्ना तुका मॅन्डेट तुजे कडेन सामकी स्ट्रॉंग आसता तेन्ना यू कॅन टेक एनी डिसिजन. एक गजाल विचारता तुमी म्हणटा की 2017 जेन्ना तुमी सरकाराक तेंको दिलो इट वॉज प्युअरली आउट ऑफ आयडियोलॉजिकल थिंग की तुमचें प्री-पोल अलायन्स आशिल्लें. हय. आनी जेन्ना 2019 तुमी प्रमोद सावंताक तेंको दिलो तुमकां भारतीय जनता पक्षाचो सोडल्यार आनीक दुसरो मुख्यमंत्री नाकाच आशिल्लो. हय. यू आर व्हेरी क्लियर. आय वॉज व्हेरी क्लियर आनी अजुनूय हांव क्लियर आसा. एक प्रश्न येता की हाजे मुखार फोंड्या म्हालांक आज विचित्र परिस्थिती आहा. आज सुदीन ढवळीकार विरोधी बाकांचेर बसता, रवी नायकय विरोधी बाकांचेर बसता आनी तुमी सत्ताधारी बाकांचेर बसतात आनी तुमी मंत्री आसात. तुमचो वावर कारण आतां शिरोड्याय तुमी काम केलां, फोंड्याय तुमचो भरपूर वावर आसा, मडकय तुमचो भरपूर हें आसा. पयलूचो मतदारसंघ. तुमी स्वताच्या राजकीय वाटचाली कडेन पळयतना आज प्रियोळाच्या भायर मे बी भारतीय जनता पक्षा खातीर किंवा तुमचे स्वताचे राजकीय हातूंतल्यान पळोवपाचो विचार करतात काय कितें? म्हजो पळोवपाचो विचार दृश्टिकोन सकारात्मक आसा. आतां राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान न जर जालो जाल्यार सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान लोकांक जे आतां मॅक्झिमम लोक मडकयचे सुद्दां म्हजे कडेन येता, फोंडेचो लोक येता, सामाजीक दृश्टिकोन डेफिनेटली कारण तातूंत भितर तुमी पॉलिटिकली म्हाल आनी कला आनी संस्कृती मंत्री इट्स अ परफेक्ट पॉलिटिकली आमकां सक्षम जावपाकूच जाय.
सो पॉलिटिकली तुम्ही म्हणतात की यू आर लुकिंग बियॉन्ड प्रियोर. येस, डेफिनेटली. आय हॅव ऑलरेडी स्टेप इन टू द शिरोडा. तेच म्हणटा पण शिरोड्याची कशी आशिल्लें, शिरोडा बिकम अ व्हेरी बिटर फायट आणि इगोय आलो तातूंत भितर भरपूर, पर्सनली जालें, हेय जालें, वार जाले, प्रतिवार जाले सगळे. पण आज जेन्ना एक लॉंग टर्म राजकीय स्ट्रॅटजी म्हणून पळयतना तुम्ही फोंड्या म्हाला कडेन पळयता, डेफिनेटली एक गोष्ट कशी आसा न्ही, आनी फोंड्या म्हाला कडेन तुमच्या भारतीय जनता पक्षा बरोबरच्या अलायन्साचो चेहरो म्हणून पळयतात. डेफिनेटली हांवूय ताका सामको सहमत आहा. कारण एक गोष्ट सदां लक्षांत दवरपाक जाय, परत 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 आमी त्याच मनशाक निवडून दिले, नवें कांयच निष्पन्न जायना. आनी हे लोकांक ती संवय जाल्ली आसा ते खुर्चीचो आस्वाद घेवपाचो, तेजी गरमी घेवपाची आनी लोकांक त्रास करपाचे. पूण नवे जेन्ना यूथ जेन्ना ह्या राजकारणांत येना पळय न्ही, तो पर्यंत ह्या राजकारणाचो नवीन विचार येना, नवीन विचार येवपाक शकना, नवीन आयडियाज येवपाक शकना किंवा ते एडॉप्ट करपाक आमी शकना. म्हणूनच नवे युथा कडेन आज राजकारणांत वचप हें खूब म्हत्वाचें आसा. हांव इतल्याचेर थांबता आनी एक खूब म्हत्वाच्या विशयाचेर थांबता. कारण शिरोडा हें फक्त शिरोडा नाशिल्लें, हाजे मुखारचो आपलो राजकीय वाटचाल जी आसा ती फोंड्या म्हालात संपूर्ण म्हालाचेर नजर दवरून आसतली हेंय गोविंद बाबान सांगलां. आय थिंक इट्स अ बिग पॉलिटिकल स्टेटमेंट अँड इट्स अ बिग पॉलिटिकल सिग्नल. आयले विधानसभा चालू आसतना मत मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत स्टुडंट. नमस्कार. थँक्यू.